गांधी मार्केट इतलो फेमस आसा पण जर भितर जर पळयला जाल्यार इतली घाण आणि सामके गटराचे उदक एक्चुअली ते टॉयलेटचे उदक गटरान सोडला डायरेक्टली आणि ते भरता आणि एकाच्या घरान लास्ट 8 दीस जाले तेंच्या घरान आणि घरान भायर सरपाक तांकां वाटना. जे म्युनिसिपालिटी जी आहा तांकां ते ब्लेम करता आणि म्युनिसिपालिटीचो जो सीपी आसा जो कांयच काम करना असे त्यांचे आरोप आसा. टॉयलेटी सगळे तेंगेले टॉयलेटी तो सगळे भितरल्यान ते भितर फॉस हे करूना तो त्यांच्या सोडटा सगळे भितर घाण येता. आता मातशे 2 दीस बंद आसा म्हणून ते आसा. अरे मेजर इश्यू म्हणटा तो टॉयलेट 3 दीस जाले. आज सगळो टॉयलेट म्हणतो सारको खराब जाला फुटला आणि सगळे उदक त्याचे जे घाण आहा ती सगळे घरांनी घुसली. आज 3 दीस जाले तो बाबडो पाप बिचार ते फॅमिली न्हिजूना ही हालत. आणि क्लिनिंग गटार बिटार कांय क्लीन करूना नाला एप्रिल मे सगळे क्लीन जाताले तें कांय करूना. आणि ह्या रितीन गांधी मार्केटाची आमच्या मार्केटाची वाट लायलेली आसा. आणि हो जो चेअरमॅन जो हा बसला थंय म्युनिसिपालिटीचो तो कांयच काम करपाच्या लायकीचो ना. अरे हे काम म्हणटा ते फास्ट जावपाचें आसलेलें. घाल वर्करांनी करून घे तुज्यान पयशे आमचे वाडयले सोपो वाडयले सगळे वाडयले तू कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घे लेबर आणि हे काम कर कित्याक करना. आमकां लेबर दिले म्हाका मार्च महिना 19 तारखेक लेबर दिल्ले तेणी 1 आठवडो लेबर दिल्ले 1 आठवडो लेबर दिल्ले. केन्ना 6 येयले केन्ना 8 येयले केन्ना 9 येयले 6 दीस काम केले. म्हाजी एरिया म्हणटा ती मडगांवची प्रायम एरिया मडगांव सिटी म्हाका लागता वॉर्ड नंबर 14 तितून तुका पुलीस स्टेशन येयले बस स्टँड येयले 2 स्कुलां येयली तुगेले गांधी मार्केट न्यू मार्केट येयले तुगेले ओल्ड फिश मार्केट येयले लता कडेन येयले तुगेले गांधी मार्केटात रेजिडेन्स एरिया येयले प्लस म्हागेले सराउंडिंग एरिया येयली. हे लेबर हांव खंय खंय घालतलो 6 दिसान खंय खंय पावतले. आनी तो म्हणटा चेअर पर्सन आमगेलो तज्ञ मनीस बसयला तो म्हणटा एकदा गटर साफ केले आनी ती परत गटर पॅक जायना आनी थंय व्हांवना जालें. कित्याक लागून जालें तें आतां पावसा लागून जायते वर्सां जाता उदक भरता आख्खे भितर निवळ करना जायते वर्सां जाता ते पावसा भितर उदरो वयता. ओके एवरी इयर तुझे होत प्रॉब्लेम्स आहे. कितें आता कितें जाता कितें हांगा गटर ब्लॉक जाला सगळे गटर ब्लॉक जाला हय.